सीपी आज मिटींग आशिल्ली की रिगार्डींग कितें आशिल्लें? मेन म्हटल्यार लेबर्सांचो इश्यू आशिल्लो ते आतां आमकां कोवीड केसीस इतले वाडल्या म्हणून आमकां ऑल्टरनेट डेज मागता. आतां लास्ट टायम जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना आमी तांकां ऑल्टरनेट डेज आपयताले, हाफ डे केल्ले. बट आतां सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस बी सगळीं काम करता, फूल फंक्शन तेंचे चालू आसा, सो आमी हाफ डे तांकां दिवपाक शकना. सो ते हांवें डिसिजन घेयनासतना कावन्सिलरांक आपयलें, तेंचे व्यूज कितें ते जाणा जावपाक. आनी सगळ्यांचे आतां सगळ्यांनी सांगलें हाफ डे बीन दिवचे न्हू म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी आमचो डिसिजन सांगला तांकां, हाफ डे बी तशें कांय दिवचे ना, रेग्युलर जो टायमींग आसा तोच आसतलो. आतां ते सद्या कामार येता डेली? सद्या येता ते, पण म्हाका कालच्यान ते सांगत आशिल्ले तुमी कितें तें सांगा नाल्यार आमी कामाक येना अशें म्हणटाले ते. त्या कारणा खातीर हांवें कावन्सिलराक आपयले तेंचे व्यूज. No, we will see. सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आर ओपन फूल आवर्स, फूल वर्किंग आवर्स. सो जेन्ना सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी गव्हर्मेंट ऑफिसीस फूल आवर्स वर्किंग करता जाल्यार आमी फर्स्ट हाफ डे दिवपाक शकता. सो ताका लागून सीपीन आनी मिटींग कॉल आवट केलेली आमची कावन्सिलान तेंगे व्यू घेवपाक. कित्याक कोविडा टायमार तेंकां आमी ऑल्टरनेट डे आपयताले, थोडे फावट हाफ डे आपयताले. सो तांची कितें मागणी आशिल्ली की आमकां हाफ डे दिवची म्हणून. हाफ डे काम करता कित्याक केसीस वाडल्या पूण आमचें डिसिजन जालां ना कित्याक आमकां तें फूल डे करपाक पडटा, हाफ डे आनी दिवपाक मेळना. ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसर आर वर्किंग फूल. अशें हाफ डे दिल्यार सगळें पेंडींग जातलें? हाफ डे कितें जाता, हाफ डेचे कांयच काम जायना. ताका लागून कितें पयलीं आमी कोविडा टायमार तें कितें जालें लॉकडावन हें आशिल्लें, फूल लॉकडावन आसलें तेन्ना कितें आसता तेन्ना हाफ डे दिवन आमचें टोटल इमर्जन्सी आहा तें करताले. आतां कितें जालें आमकां गरज आहा लेबरांची, कित्याक मॉन्सून आमगे चालू आहा, ट्रेन चॉकअप जालें तें हाफ डेयान जायना आमचें. फूल डे लागता तेका, नाल्यार हाफ डे गेले जाल्यार आमचो मॉन्सून काबार जातलो.